Hello everyone, welcome back to my channel. First of all, thank you so much my YouTube family for following my channel from a very long time, and thank you for watching each and every video that I upload. So thank you so much. So in this video I have put 100 Konkani sentences. So many sentences for you to learn more and more. So do not skip the video and do watch it till the end. And I'm sure 50% of my YouTube family have learned to speak Konkani. So soon we will have a live chat. There you can discuss your queries and I will answer them. So those of you who are new to my channel, please subscribe and press the bell icon to get the notification of all my videos. Let's begin. No need. कोई ज़रूरत नहीं है. काय गरज ना. गरज means need. Then tell me. तो मुझे बताओ. तर माका सांग. माका means to me. सांग means tell. Who is at fault? किसकी गलती है? In Konkani we say कोणाची चूक आसा. कोणाची चूक आसा. कोणाची means whose. चूक means fault or mistake. Tell you what. क्या बताऊँ तुम्हें? किते सांगू तुका. किते means what. सांग means tell. तुका means to you. I swear to God. मैं भगवान की कसम खाता हूँ. देवाची शपथ. शपथ means swear. I swear. मैं कसम खाता हूँ. माझी शपथ. You are late again. तुम फिर से देर से आए हो. तू परत उशिरान आयला. तू परत उशिरान आयला. तू means you. परत means again. उशीर means late. आयला means came. I don't care. मुझे परवाह नहीं है. मका पडून गेल्ले ना. I'm stuck. मैं फंस गया हूँ. हाव फसला. That's how you do it. आप इसको ऐसे करते हैं. है तू अशे करता. है तू अशे करता. अशे means like this. करता means doing. We are stuck here. हम यहीं फंस गए हैं. आम्ही हांगाच फसल्यांत. आम्ही means we. हांगाच means here only. हांगा means here. It's gonna take time. It's gonna take some time. इसमें कुछ समय लगेगा. In Konkani we say हातूंत खूब टाइम लागतलो. हातूंत खूब टाइम लागतलो. It could be. यह हो सकता है. अशे जावपाक शकता. अशे जावपाक शकता. शकता means could be. What's wrong? क्या गडबड है? किते जाला. किते जाला. किते means what. Zala means happen. Why would he lie to me? वह मुझसे झूठ क्यों बोलेगा? तो म्हाका फट कित्याक सांगतलो. तो म्हाका फट कित्याक सांगतलो. फट means lie. कित्याक means why. It will get worse. यह और भी बदतर हो जाएगा. हे आनी पिड्यार जातलें. हे आनी पिड्यार जातलें. पिड्यार means worse.
or will go bad. But it will get better later. लेकिन यह बाद में बेहतर हो जाएगा. पूण हें मागीर सारकें जातलें. पूण हें मागीर सारकें जातलें. पूण means but. हें means this. मागीर means later. सारकें जातलें means will get better. I can't keep on doing this. मैं ऐसा करते नहीं रह सकता. हांव अशें करीत रावपा शकना. हांव अशें करीत रावपा शकना. I got it. मैं समझ गया. Boy, you must say हांव समजलो. I need to tell you something. मुझे आपसे कुछ कहना है. म्हाका तुका कितें सांगूंक जाय. म्हाका तुका कितें सांगूंक जाय. म्हाका means me. तुका means to you. It's hard. यह मुश्किल है. है कठीण असा. कठीण means difficult. I had a bad day today. आज मेरा दिन खराब रहा. आयज म्हजो दीस बरो नाशिल्लो. आयज means today. म्हजो दीस means my day. This means day. Boro means nice. Nashillo. Boro nashillo means not nice. How was it? यह कैसा था. हे कशे आशिल्ले. How was what? क्या कैसा था. किते कशे आशिल्ले. Did something happen? कुछ हुआ क्या. किते जाले तर. You are acting weird. आप अजीब व्यवहार कर रहे हैं. तू कसो तरी वागता. Look that way. उस और देखो. ते साइडीन पळय. I told you to keep quiet. मैंने तुमसे कहा था चुप रहने. हांवें तुका ओगी राव म्हूण सांगिल्लें. हांवें means I. तुका means to you. Ogi means quiet. Ogi राव means keep quiet. म्हूण सांगिल्लें means told you. I need to see him. मुझे उससे देखना है. म्हाका तेका पळोवपाक जाय. म्हाका तेका पळोवपाक जाय. पळोवप means to see. पळोवपाक जाय means want to see. You're gonna see him. आप उसे मिलने वाले हैं. तू तेका मेळपाचो आसा. तू तेका मेळपाचो आसा. Friends don't lie. दोस्त झूठ नहीं बोलते. फ्रेंडा फट उलयनात. You can even say इश्ट फट उलयनात. While writing you must use the word इश्ट. Stay where you are. जहाँ हो वही रहो. खंय आसा थंयच राव. खंय आसा थंयच राव. खंय means where. आसा थंयच means wherever you are. राव means stay. Do not move. हिलना मत. हालना का. Why didn't you tell us before? आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया. तुवें आमकां पयलींच कित्याक सांगूंक ना. तुवें आमकां पयलींच कित्याक सांगूंक ना. तुवें means you. आमकां means to us. कित्याक सांगूंक ना means why didn't you tell. She stays with her other friends. वो अपने दूसरे दोस्तों के साथ रहती है. ते आपल्या दुसऱ्या इश्टा वांगडा रावता. Doesn't that make you mad? क्या इससे तुम्हें गुस्सा नहीं आता. तुका हाचो राग येना. राग means anger. I have done my work. मैंने अपना काम कर दिया. हांवें म्हजें काम केलें. म्हजें काम means my work.
केले means did. Now you do your work. अब आप अपना काम करें. आता तू तुझे काम कर. Is this a joke to you? क्या यह आपके लिए एक मजाक है? है तुझे खातिर फकाना? There's nothing to worry about. चिंता की कोई बात नाही. हुस्को करपाची काय गरज ना. हुस्को means to worry. गरज ना means no need. I don't know why they do that. मुझे नहीं पता वे ऐसा क्यों करते हैं. माका खबर ना ती अशी कित्याक करतात. खबर ना means don't know. कित्याक करतात means why doing. None of us have that. वो हम में से किसी के पास नहीं है. ते आमचे भितर कोणाकडे ना. She doesn't stay with us. वो हमारे साथ नहीं रहती है. ते आमच्या वांगडा रावना. She don't like to stay with us. उसे हमारे साथ रहना पसंद नहीं. तेका आमच्या वांगडा रावपाक आवडना. तेका आमच्या वांगडा रावपाक आवडना. आवडना means don't like. रावपाक means to stay. वांगडा means together. Stay in the room. कमरे में ही रहो. In कोंकणी we say रूमानुच राव. Can't talk now, mom. माँ मैं अभी बात नहीं कर सकता. मम्मी हांव आतां उलोवपाक शकना. There is only one way out of this. इससे बाहर निकलने का एक ही रास्ता है. हातूंतल्यान भायर सरपाक एकूच उपाय आसा. That's the point. यही तो बात है. होच तो मुद्दो. What do I have? मेरे पास क्या है? म्हजे कडेन कितें आसा? I love her like my mother. मैं उन्हें माँ की तरह प्यार करता हूँ. हांव तिचो म्हज्या आवय भशेन मोग करता. हांव तिचो म्हज्या आवय भशेन मोग करता. म्हजी आवय means my mother. I'm not sure if I'm down for this anymore. मुझे नहीं पता मैं इसके लिए तैयार हूँ या नहीं. म्हाका खबर ना हांव हाचे खातीर तयार आसा की ना. खबर ना means don't know. Just do what I say. बस वो करो जो मैं कहता हूँ. हांव कितें सांगता तितलें कर. Check out my face. मेरा चेहरा देखो तो. म्हजें तोंड तरी पळय. म्हजें तोंड means my face. पळय means see. Let's head back to the village. चल गांव वापस चलते हैं. चल गांवा या परत. गांव means village. How do you know it was me? तुम्हें कैसे पता चला यहाँ मैं ही हूँ? तुका कशें कळ्ळें हांवूच आसा म्हूण हांगा? तुका means to you. कशें कळ्ळें means how did you know. हांगा means here. I need you to keep quiet. मैं चाहता हूँ कि तुम चुप रहो. म्हाका तुवें ओगी राविल्लो जाय. Are you gonna come quietly? चुपचाप आओगे? तूं मातसो ओगी रावून येता? What do you think? तुम्हें क्या लगता है? तुका कितें दिसता? Oh, this looks awesome, mom. Oh, ये तो बहुत बढ़िया लग रहा है माँ. Oh, हे तर खूब बरें दिसता मम्मी. बरें दिसता means looks good. खूब बरें दिसता means awesome. We saw that at the store. हमने इसे दुकान पर देखा था.
हें आमी दुकानार पळयल्लें. I asked you for it. मैंने तुमसे ये मांगा था. हांवें हें तुजे लागीं मागिल्लें. I hope I have enough space. मुझे उम्मीद है मेरे पास पर्याप्त जगह है. म्हजे लागीं इतलो जागो आसल्यार बरें आसा. वाव, लुक एट दॅट. वा, इसे देखो. वा, हें पळय. यू कांट टच मी. तू मुझे छू नहीं सकता. तू म्हाका हात लावपाक शकना. तू म्हाका हात लावपाक शकना. या, आई थिंक दैट्स गोना बी इनफ. हाँ, मुझे लगता है कि यह काफ़ी होगा. हय, म्हाका दिसता इतलें पुरो जातलें. राइड द बाइक. बाइक चलाव. बाइक चलय. बिकॉज एवरीबडी इज अस्लीप. क्योंकि सभी सो रहे हैं. कित्याक म्हणल्यार सगळीं न्हिदल्यांत. न्हिदल्यांत मीन्स अस्लीप और स्लीपिंग. सगळीं मीन्स एवरीबॉडी. कीप इट डाउन प्लीज. धीमे बोलो प्लीज. ल्हवू उलय प्लीज. कीप इन माइंड दैट यू हैव टू हेल्प योरसेल्फ. ध्यान में रखना कि आपको ये खुद से करना है. लक्षांत दवर हें तुवेंनूच करपाक जाय. लक्षांत दवर हें तुवेंनूच करपाक जाय. लक्षांत दवर मीन्स कीप इन माइंड. तुवेंनूच मीन्स यू ओनली. करपाक जाय मीन्स have to do. Could we leave this up till we move? क्या हम इसे तब तक नहीं छोड़ सकते जब तक हम शिफ्ट नहीं हो जाते? हें आमी शिफ्ट जाय मेरेन हांगा दवरल्यार जायना? I was in a rush. मैं बहुत जल्दी में था. हांव धांवपळींत आशिल्लो. Keep quiet while I'm talking on the phone. जब मैं फ़ोन पर बात कर रही हूँ तब चुप रहा करो. इफ़ यू आर टेलिंग अ बॉय यू मस्ट से हांव फोनार उलयता तेन्ना मातसो ओगी राव. इफ यू आर टेलिंग अ गर्ल यू मस्ट से हांव फोनार उलयता तेन्ना मातशें ओगी राव. इफ यू आर टेलिंग अ लेडी यू मस्ट से हांव फोनार उलयता तेन्ना मातशी ओगी राव. डोंट डू दिस और शील गो बैड. ये मत करो वरना उसे गुस्सा आ जाएगा. है करना का ना जाल्यार तेका राग येतलो. है करना का ना जाल्यार तेका राग येतलो. राग मीन्स एंगर. द फूड हैज़ गॉन बैड. खाना खराब हो गया है. जेवण पिड्यार जाला. हे कैच द बॉल. हे गेंद पकड़ो. हे बॉल धर. धर मीन्स कैच. माय गुडनेस लुक एट द टाइम. हे भगवान घड़ी देखो. अरे देवा टाइम पळय. ही सेड समथिंग एल्स. उसने कुछ और कहा. ताणें आनी कितें तरी म्हळें. डोंट मेक अ हैबिट ऑफ इट. इसकी आदत मत डालो. हाची सवय करनाका. सवय मीन्स हैबिट. करनाका मीन्स डोंट डू. एवरीथिंग विल बी जस्ट फाइन. सब बिल्कुल सही होगा. सगळें सारकें जातलें. सगळें मीन्स एवरीथिंग. शी मेड कॉफ़ी फॉर अस ऑल. उसने हम सब के लिए कॉफ़ी बनाई. ताणें आमकां सगळ्यां खातीर कॉफ़ी केली. सगळ्यां खातीर मीन्स फॉर एवरीबॉडी. शी ऑलवेज मेक्स मी लाफ. वह हमेशा मुझे हसाती है. ते सदांच म्हाका हसयता. ते सदांच म्हाका हसयता. यू आर स्टबन. तुम जिद्दी हो. तू हट्टी आसा. आई वॉज आउट ऑल डे. मैं पूरा दिन बाहर था. हांव आख्खो दीस भायर आशिल्लो.
आख्खो दीस means all day. These means day. बाहर means out. Give it to her. इसे उसे दे दो. है तेका दी. May I sit next to you? क्या मैं आपके बगल में बैठ सकता हूँ? हाँ तुझे सायरन बसल्यावर जाता? She hung up the phone. उसने फ़ोन रख दिया. ताणे फ़ोन दवरलो. If you are telling about a boy, you must say ताणे फ़ोन दवरलो. And if you are talking about a lady, you must use the word तिणे. तिणे फ़ोन दवरलो. You may take the book. आप किताब ले सकते हो. तुवें पुस्तक घेतल्यार जाता. पुस्तक means book. I have to go now. मुझे अभी जाना है. म्हाका आतां वचूंक जाय. म्हाका आतां वचूंक जाय. Are you ready to go? क्या तुम जाने के लिए तैयार हो? तू वचपाक तयार आसा? तू वचपाक तयार आसा? Words means go. वचपाक means वचपाक means to go. When did this happen? ये कब हुआ? हे केन्ना जालें? केन्ना means when. जालें means happened. Give me a chance. मुझे एक मौका दो. म्हाका एक संधी दी. म्हाका एक संधी दी. संधी means chance. He considered it his duty. वह इसे अपना कर्तव्य मानता है. तो है आपले कर्तव्य समजता. तो है आपले कर्तव्य समजता. What time do you get up? तुम कितने बजे उठते हो? तू कितल्यांक उठता? तू means you. कितल्यांक means what time. उठता means getting up. I thought you were angry with me. मुझे लगा आप गुस्सा हो मुझसे. म्हाका दिसलें तू म्हजे रागार आसा म्हूण. राग means anger. म्हाका दिसलें means I thought. Spread the bed sheet. चद्दर बिछा दो. चादर घाल. I get up at about 6 o'clock. मैं लगभग 6 बजे उठता हूँ. हांव संक असो उठ्ठा. हांव संक असो उठ्ठा. Come tomorrow. कल आओ. फाल्यां यो. फाल्यां means tomorrow. यो means come. It will do good to you. यह तुम्हें फ़ायदा करेगा. है तुझो फायदो करतले. Not yet. अभी तक नहीं. अजून ना. So this is all for today. Thank you guys for watching my video.